डिसेंबर 2021 मेरेन धाबाळ पंचायत वाठारांतल्या सगळ्या पंचायतीचे डांबरीकरण करतले। तशेंच 1.5 MLD ताकींचो उदकाचो प्रकल्पूय ह्या वाठारांत उबारतले म्हण भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकरान सांगला। RDXGOA खातीर धाबाळच्यान विदिता प्रभू। गव्हर्मेंटान एका 77 लाख रुपया खर्च केल्लो आसा आनी आयज हे हॉटमिक्स जे आसा हे म्हाका दिसता 2 किलोमिटराचें आसा आनी आयच्या दिसा हे कंप्लीट जातले आनी लोकांची फाटल्या कितली वर्सांची मागणी आसा। हांगा एक टेम्पल आसा आमचें आनी ह्याच रस्ते करता आसतना कॉन्ट्रॅक्टरान आनी PWDन ते टेम्पला फुडलो वाठार सुद्दां बरे तरेन ब्युटिफिकेशन केल्लें आसा। थोडे कडेन वायंडींग करूं मेळटा, थंय वायंडींग केलां आनी खास करून हांव लोकांचें हें करता कित्याक लोकांनी सहकार्य केलें। आपलो थोडोसो जागो वेता तो सोडलो वायंडिंगाक आनी बरें पडटा कित्याक फुडाराक ह्या वाटलाचो आमचो वेवसाय एग्रीकल्चर आनी ट्रकांचो जो मायनिंग वेवसाय त्या कारणान आमचे हेवी ट्रक येरादारी चालूच आसता। एग्रीकल्चराचें सुद्दां ऊस उत्पादन बाकीचे ट्रकान व्हरपा जाय तेन्ना रस्तो वायंड आसप, रस्तो रुंद आसप हें सामकें गरजेचें। आनी हांव म्हणटा चडूय रुंद न्ही, थोडे फार 2 ट्रक सारके वचा सारके रस्तो 6 मिटराचो हो आसपाकच जाय, 6 ते 7 मिटराचे। त्या प्रमाणे लोकांनी सहकार केला, त्या प्रमाणे हें सगळें घडोवन येलां आनी गांवचे पंच आमचे रमाकांत बाब जशे वावुरता ह्या वाठाराक म्हाका दिसना उदकाचो विशय जो आसा, रस्त्याचो विशय जो आसा, हांगा एक क्रिमोटेरियम आसा तेजो विशय आसा, बाकीचो धाला मांडाचो विशय आसा, अशें म्हणजे गांवचे लोक एकठांय येतात। ती सगळी स्थळां जी आसा ती ब्युटिफिकेशन करपाचें तेजें काम आसा ते तो काम वेवस्थीत करता आनी 2021 डिसेंबर म्हटल्यार म्हाका दिसता सगळी कामां जी आसा उदकाची वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जवळ जवळ 1.5 MLDचो तेंच्या सहकार्यान म्हणजे कोळ्ळे ह्या आनी दाबाळ हे मदीं सारके बॉर्डरीचेर तो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट दाबाळी जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता हे फुडल्या 7 म्हयन्याक हे काम कंप्लीट जातलें। विप्रो कॉन्ट्रॅक्टरूय बरो आसा तो आनी हे कंप्लीट जातकीर ह्या वाठाराक उदकाचो जो विशय आसा तो कंप्लिटली सुट्टलो। बाकीचे दाबाळ वाठाराचे रोड उरले आमचे करमण्या भागाक, भांडोळ भागाक, तशेंच कळसय भागाक आनी दाबाळचेय उरल्या। हे आमी हे दिसाक तांकां TS मेळ्ळेले आसा, टॅक्निकल जें सँक्शन आसा। टॅक्निकल सँक्शन कितें आसता, टॅक्निकल सँक्शन घेता आसतना सगळो विचार करता, जमनीचो, NOCचो, वायंडींग करपाचे कोणाचो जागो आसा जावं फॉरेस्टाचो विशय, बाकीचो सगळो विशय जो आसा तो सगळो TSा भितर येता आनी TS टॅक्निकल सँक्शन जालें म्हटल्यार मागीर प्रोसेस चालू, एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल, एक्सपेंडिचर अप्रुवल हें बेगीतल्या बेगीत घेवन ही आमी सगळीं कामां जीं आसा 2021 डिसेंबर म्हटल्यार ही सगळीं कामां कंप्लीट जातली। पूण मनसून पयलीं ही जी हांवें सांगलां भांडोळ, करमण्या आनी कळसय ही आमी आतांच डिस्कशन केलां आमच्या इंजिनियरा कडेन आनी बेगीतल्या बेगीत ही जी तिनी वाठाराची कामां हेका पॅच वर्क जें आसा हें कंप्लीट जातलें। चडांत चड जालें जाल्यार हॉटमिक्स सुद्दां घालून आमी मनसून पयलीं कंप्लीट करतले।